नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभोमणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. कुठ्ठाळे सोऱ्याच्या बाटले खातीर इश्टानूच केलो इश्टाचो खून. आलेक्सान इश्टाच्या तकलेर घातलो शिमिटाचो ब्लॉक. पुलिशेन आलेक्साक केली अटक. पुजा शर्माक वेळ वाडोवन दिवपाक कोर्टाचो न्हयकार. शुक्रारा जातली जामीन अर्जावेली सुनावणी. पुलिशेन मांडले आपले म्हणणे. उत्तर गोंयच्या उमेदवाराक प्रचाराची मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान पदरात पडली हार. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराचें विधान. मडगांवां बीजेपीत नाराजी नाट्य. भाजप मंडळ सरचिटणीस केतन कुडतरकार आनी नगरसेवक दोतोर सुशांता कुडतरकारान पक्ष सदस्यत्व सोडले. आमदार दिगंबराचेर पेटयले फार. जमिनीच्या सर्वे वयल्यान मावळिंग्यात तणाव. तिडकल्ल्या लोकांनी आडयले चोरया सुरू आशिल्ले सर्वेचे काम. सर्वे करपी 3 जाणांक पुलिशेन केले सुवादीन. फामाद ड्रमर विलियम डिसोजाक आयले दुर्दैवी मरण. म्हापशा फ्लॅटात सापडली विलियमाची कुशल्ली अवस्थेत कूड. पुलिशेन केलो पंचनामो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कुठ्ठाळे लिओनेल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो ताच्या इश्टान सोऱ्याच्या बाटले खातीर खून केलो. बांदकाम सुवातेर व्हरून तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याची ताच्या इश्टान जबानी दिली. ह्या खून प्रकरणात आलेक्स कुतिनो हाका पुलिशेन अटक केली. पुलीस फुडलो तपास करतात. हालीं तेंपार गोंयांत खून मारामारी ह्या सारकिल्ल्या प्रकारांनी वाड जाल्या. अशीच एक खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यान राती कुठ्ठाळे वाठारांत घडली. बांदकाम सुवातेर लिओनेल लोबो ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याची म्हायती बांदकाम सुवातेच्या धन्यान पुलिशेक दिल्या उपरांत पुलिशेन ह्या खुनाची चवकशी सुरू केली. बांदकाम सुवातेर आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराच्या फुटेजीची पळोवणी केली आनी हेर पुराव्यांच्या आदाराचेर पुलिशेन लिओनेलाचो इश्ट आलेक्स कुतिनो हाका चवकशे खातीर ताब्यात घेतलो. सोऱ्याच्या बाटले खातीर आपल्या इश्टाच्या तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याचे आलेक्स कुतिनो हांणी चवकशी वेळार जबानी दिली. उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलो. ह्या खुनाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर आय गिव यू इन इंग्लिश दॅट्स बेटर देन एवरीबडी अंडरस्टँड. At Verna police station at 11 o'clock in the night, 11 in the night, one Mr. Mahindra Barad, he is a resident of Malwara, Agasaim. He appeared at the police station and gave a complaint that he is having an under construction site at Pajantar Kortalim, and he is having an under construction building, and that he received information that one Pinku alias Lionel, son of Leonard Lobo, aged 32 years, resident of Pajantar Kortalim, is dead in his under construction site, having head injuries and in a pool of blood. So, having recorded his complaint, Verna police station has registered crime under section 103 of Bharatiya Nyay Sanhita. What we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and totally smashed. So during the course of inquiry, we came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there only. Now when we rounded up Mr. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Mada Kortalim. He was also the friend of this deceased, and around a week back they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks, and the leftover bottle was taken by the deceased and gone.
So this Alex was very much annoyed and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. And that's how we have detected. We have already arrested Alex Coutinho now at 11 o'clock at Verna police station. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आसगांवां घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावयली सुनावणी कोर्टान शुक्रारा दवरल्या. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक पुलिशेन हरकत घेतल्या. ह्या विशीं पुलिशेन कोर्टान आपले म्हणणे मांडले. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेले सुनावणेत पुलिशेन बुधवारा आपले म्हणणे मांडले. ताका जोड उत्तर दिवपा खातीर ही सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. ह्या प्रकरणात आपल्याक आनीक मातसो वेळ दिवचो अशी मागणी पूजा शर्माच्या वकिलान केल्ली, पूण 5 जुलया उपरांत आनीक वेळ दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो. Has been listed or day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued, because they filed a big reply now alleging against my client. So it demonstrated that she is innocent. Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in for some 14 or 60 lakhs something. घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन पूजा शर्माक 1 जुलयाक चौकशे खातीर हजर रावपाक सांगिल्ले, पूण तिणें आपल्याक फावना तेन्ना दुसरी तारीख दिवची म्हणून कळीत केल्ले. उपरांत पूजान पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्यो दोनूय सुवाती काँग्रेस पक्ष जिखता आशिल्लो, पूण उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां प्रचार करपा खातीर पुराय मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान आमच्या पदरांत हार पडली अशें विधान काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान केलां. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक तशेंच पक्ष कॅडरांक प्रोत्साहन दिवपाक अपयशी थारिल्ल्याचोय आरोप ह्या वेळार चोडणकरान केलो. पळय, तुमचे कडेन कॅन्डिडेटूय बरो आशिल्लो. खलप ना म्हणल्यार तुमचे बाकीचे तुलनेन उमेदवारांच्या खलपाक एक कितें तरी संबंद गोंयभर अशी एक इमेज आसा. गोंया भायर ताका वळखतात, तो बरो उलयता, तो अभ्यासू. दुसऱ्या अर्दान तांचो पळय जो कॅन्डिडेट आसा तो कितलीं वर्सां मंत्री आसूं, एक एंटी इनकम्बन्सी छाप ताजेर आशिल्लो. सो तुमचो उमेदवार 1.5 लाख मतांनी पडलो, जो एक अत्यंत म्हणजे सम कायंड ऑफ ए शेम. म्हणजे तुमचो पार्टीच उरली ना गोंयांत. ती आतां फक्त रिजनल पार्टीच्या लेवलाचेर सकयल गेल्या. इतलेंच न्हय तर सालसेती पुरती उरल्या अशे तरेचे राजकीय एनालिस्ट आज म्हणटात. ना, तशें नाशिल्लें. आनी एक्चुली वातावरण दिसतालें की सगळ्यांक आमकां इवन आमचे दिल्ली लिडरांक दिसतालें, गोंयांक सगळ्यांक दिसतालें की ह्या पावटी काँग्रेस दोनूय सीट जिखता, कारण वातावरण तेंचे अगेन्स्ट आशिल्लें. नॉर्थाक तर डबल हें आशिल्लें, कारण श्रीपाद नायक हो जो मंत्री आशिल्लो केंद्रांत आनी जवळ जवळ इतली टर्म्स तो जिखला, तेन्ना लोक तेजेर विटलेले बीन. लोक अक्षरशः ताका मिटिंगेक गेल्ले कडेन ताका प्रश्न विचारताले. सारकें, हांव वातावरण इतलें सामकें बेस्ट आशिल्लें आमकां जिखपाक. पूण म्हाका दिसता इवन खलप कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां बरो आशिल्लो. एक तितूंतल्यान हें जालें की जेन्ना म्हाका भाई कडेन उलोवपाक मेळटालें, हांव प्रचाराक जेन्ना वयतालें तेन्ना, एक म्हणजे ताका फ्रिडम जें जाय आशिल्लें एज अ कॅन्डिडेट, तें फूल फ्रिडम भाईक मेळना. म्हणजे खलप भाईक समथींग बिग न्यूज. खलपाक फ्रिडम, तो कॅन्डिडेट आनी तो इतलो अनुभवी कॅन्डिडेट, तरी ताका काँग्रेस पक्षान फ्रिडम दिलें ना. आतां कोणें फ्रिडम दिलें ना आनी कितें जालें खबर ना. म्हाका भाई फक्त हें सांगतालो की ते आपल्या म्हणटा प्रोग्रामूच सकाळीं येतालो. म्हणजे डेलीचे प्रोग्राम म्हणपा लागून आमचो आमी जो प्रोग्राम कोण ताका धाडटा तो प्रोग्राम सारको करपाचो. पयले दीस ते प्रोग्राम करताले, दुसरे दीस तेज्यो मिटिंग्यो कॅन्सल जाताल्यो. म्हणजे इमॅजीन कर, कॅन्डिडेटाची पयलींच प्रेशर आसा, पयलींच टिकेट मातशी लेट जाल्ले कारणान भोंवपाकूय 20 मतदारसंघ आशिल्ले. 20 मतदारसंघ एक दिसाक एक मतदारसंघ कवर करपाक जाय. पूण तेगेलो प्रोग्राम असो जाता जो 1-2 प्रोग्राम जर एक मतदारसंघाक, मागीर 3 प्रोग्राम दुसऱ्या मतदारसंघात आनी 2 प्रोग्राम तिसऱ्या मतदारसंघाक. म्हणजे एक कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघाक भोंवन प्रचार. नॉर्थ गोवान तरी, सावथ गोवा एक वेळ जाता, कित्याक सावथ गोवाचें आमचें कॉम्पोजिशनूच वेगळें आशिल्लें. पूण नॉर्थ गोवाक म्हाजे कोतान तर आमी भाईक फूल फ्रिडम दिल्लो प्रचाराचो. म्हणजे तेजी कॅम्पेन ही ताणें प्लॅन करप आनी आमी बाकीच्यान सगळ्यांक ताका एसिस्ट करप.
तेजो प्रोग्राम ताणें पूण ठरवलो मागीर ताका आडखळे हाडले कोडे ते म्हाका खबर ना कोणें स्पेसिफीक नांव हाडलें तें. कित्याक घेना आमदार दिगंबर कामत दिल्ली दौऱ्यार असतना मडगांव भाजप मंडळात नाराजी नाट्य. मडगांव भाजप मंडळाचो सरचिटणीस केतन कुडतरकारान आपले पदा सयत पक्ष सदस्यत्वाचोय राजिनामो दिलो. केतना सयत ताची भयण नगरसेवक दोतोर सुशांता कुडतरकाराचोय भाजपाक रामराम. दोगांनी पक्ष सोडटना थळावो आमदार दिगंबर कामतीचेर फार पेटयले. मडगावचा आमदार दिगंबर कामत दिल्ली गेल्लो असताना मडगावात स्थानिक पातळीवेल्या राजकारणात नाराजी नाट्य पळोवपाक मेळटा. मडगाव भाजप मंडळाचो सरचिटणीस केतन कुडतरकारान आपले पदा सयत पक्ष सदस्यत्वाचोय राजिनामो दिलो. केतना सयत ताची भयण नगरसेवक दोतोर सुशांता कुडतरकाराचोय भाजपाक रामराम. आमदार दिगंबर कामतीच्या कारभाराचेर बोट दाखयत ह्यान फुडें भाजप पक्षा आड काम करपाची दोगांची शिटकावणी. हांवें आज पक्षांतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी ताणें जे पळय आमी सपोर्ट केल्लो म्हणजे ते पक्षा तर्फे सपोर्टेड बाय पक्ष अशें म्हणून आशिल्लें तेन्ना ताणें ते हाजो राजिनामो दिल्लो आसा. पयलीं आमी प्रॉमिनंट BJPचेच वोटर आशिल्ले, आज पर्यंत BJPकूच काम करून आयल्या आनी ग्रासरूट लेवला वयल्यान BJP म्हणून आयिल्ले लोक आसतले. हांगा सिवरेजीचो विशय आसा. विशय इतलो लार्जर स्केलीचेर आसा, लोकांक खरें ताजो त्रास जाता. आमी आयल्या फुडें ताजे कडेन 3 ना 4दां गेले आनी ताका सांगलें बाबा तो विशय सोडय, तो खरोच मेन आसा, लोकांक त्रास जाता. पयलीं तूं ओपोजिशनान म्हणून आशिल्लो, आतां तूं सत्तेर आसा, टिबल इंजीन आसा, सेंट्रलाक एक आसा, स्टेटीक एक आसा आनी कावन्सिलूय तुजेच आसा म्हणून आतां तो विशय सोंपय. आमी कितें लोक फायनली कशें आसा, एक कावन्सिलर म्हणून दारादारांनी आमकां वचचें पडटा, एक कार्यकर्तो म्हणून दारादारान एक कार्यकर्त्याक फेस करचें पडटा. हे लोकांचे प्रश्न आसात. आमी ताका सांगलें की हो सिवरेजीचो विशय सोडय, ताजेर कांय ना, करता आनी फक्त तें करताच. म्हणजे आज अशें जालां की एक मनशाक इतली गुरमी आसा मडगांवची की ताका गोंयकाराच्या वोटाची पसून गरज ना. तो डायरेक्ट सांगता तुमच्या आमकां मताची पसून गरज ना. तुम्ही मत मारले आनी न मारले म्हणून आपल्याक कांय फरक पडना. जेन्ना ही परिस्थिती जेन्ना पळय निर्माण जाता, हो अतिरेक जेन्ना पळय निर्माण जाता, ताज्या खातीर हें रेजिग्नेशन आसा. अरे आज विविध प्रकारचे प्रश्न मडगांवां आसात, ते कोण काडटलो? प्रत्येक टर्मात गेल्यार जालें हेच उतर मेळटा. म्हाका फक्त वायट कितें दिसता, जेन्ना आमच्या लोकां कडेन पावता, जेन्ना गोंयकाराक न्याय दिवपाचे लोकां कडेन पावता, तेन्नाच हे आमदाराक वेगळी वेगळी हे आश्वासनां, वेगळी रिजन्स मेळटा. आमकां जेन्ना पळय न्याय दिवपाचो आसा तेन्ना जर ताका जाय जाल्यार ताणें 24 वरांनी एमेंडमेंट हाडलो आनी म्युन्सिपाल्टीन हँडरेजींग घेतलें मरे. जालें ना ती गोश्ट 24 वरां? क्लियर आसतलें. ताका जाय जाल्यार मोदीर ताणें इलेक्शनाक CMाक हाडून मिटींग घेतली. हीच मिटींग मडगांवकारांक आमच्या खातीर जायना आशिल्ली. आमचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाक जायना आशिल्ले. आमी खंय वचप कोणा कडेन? म्हाका जो प्रश्न पडटा हो घडये प्रत्येक मडगांवकारांक पडलो आसा की आमी जे पळय प्रॉमिनंट हांगा रावपी जे पळय कोण आसा तांणी खंय वचप. गौरांग मळकणेरकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जमिनीच्या सर्वे वयल्यान मावळिंग्यात तणाव. गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडयले. सर्वे करपी 3 तरणाट्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. मोकाजदारीच्या विळक्यांत अडकल्ल्या मावळिंगे गांवचे लोक जमनीचो हक्क केन्ना मेळटलो हाची वाट पळयतात. हे फाटभुंयेर बुधवारा 3 अनवळखी मनीस कुडचिऱ्या वचपी रस्त्या कुशीक जमनीचो सर्वे करपाक लागले. ही खबर कळटकच लोक तिडकले. करता मावळिंगे गांवांत तणाव निर्माण जालो. जे सुवातीचेर सर्वे चलतालो थंय लोकांनी धडक दिली.
गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडायले. सर्वे करपी कांयच सांगनात तेन्ना तिडकिल्ल्या लोकांनी तांकां धरून देवळांत धाडले. दिवचल पुलिशेक ही खबर कळटकच पुलिसांनी मावंग्या वचून सर्वे करपी तरणाट्यांची लोकां कडल्यान सुटका करून तांकां आपल्या ताब्यांत घेतले. हे तरणाटे कोणाच्या आदेशा वयल्यान सर्वे करपाक आयिल्ले ते मात स्पश्ट जावंक ना. हाचे फुडें चोर मार्गान सर्वे करपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी मावंगच्या लोकांनी दिल्या. आमची कोण भायलो मनीस येता आपल्याक जाय ते करता वयता. आतां जशें घडलां त्या भुरग्यांक धरले आनी आतां पुलिसांनी घेवन गेले. हेच्या फुडें आमी कोणाक वोगी रावचे ना. कोणाक खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी चवकशी करची. कोणाक कोण जर सर्वे करून धाडटा जाल्यार पयलीं तेणी चवकशी करची. आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मावळ्यांक तुमी विनाकारण हांगा येवन त्रासान पडनाका जाल्यार आमी मस्त वोगी रावचे ना. सर्वे कोण येतलो जाल्यार पयलीं पंचायतीक कळोवचें. सर्वे आमचे थंय ताजी आहा मान आहा घाटां कोणी केल्या ताजी लायल्या थंय ते सर्वे करपाक येयले आनी तेन्ना ह्या गांवच्या लोकांनी विचारले की बाबा तुमी कोण येयल्या खसून येयल्या तर तांकां कितेंच खबर ना आनी ते सर्वे करपाक लागले. तेन्ना सगळ्या गांवच्या लोकांनी तांकां हाडून विचारले की बाबा तुका मालक कोण आहा तर तांकां कांयच खबर ना. आनी हे अशे गांवांत हे घडटा की खंयसून कोणूय येता आनी सर्वे करता आनी मालक विचारला कोणूच सांगना. ताका लागून हांव सांगूंक सोदता सगळ्यांक की कोणूय जर अशें घडात जाल्यार आमी तांकां वोगी रावचे ना. हाज्या पयलीं अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. सरकारान हेजेर नदर दवरची आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक न्याय दिवचो आनी ह्यो जमनी आहा त्यो आमकां परत मेळोवन दिवच्यो अशें सरकारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या हेका आमकां न्याय दितले अशी आश्वासन बाळगता आनी आमकां आमचो न्याय मेळटलो असो हांव गृहीत धरतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फामाद ड्रमर विलियम डिसोजा हाका दुर्दैवी मरण आयलें. ताची कुशिल्ल्या अवस्थेंतली कूड बुधवारा ताच्या म्हापशेच्या फ्लॅटांत सांपडली. फाटलीं जायतीं वर्सां रॉक अँड जॅक संगीत प्रकारांत पुराय संवसारभर नामना जोडिल्ल्या विलियम डिसोजा हाका अशें मरण येवप ही दुख्खाची गजाल. विलियम डिसोजा फ्लॅटांत एकटेच रावताले. ताची फामील भायल्या देशांत स्थायीक जाल्या. स्कुला सावन डिसोजा हांणी पाश्चिमात्य संगीताच्या क्षेत्रांत नामना मेळयल्ली. जर्मनीत एब्रियो सारक्या नामनेच्या बँडात वाजयल्या उपरांत 1978 वर्सा ते भारतांत आयले. भारतांत आयल्या उपरांत तांणी कर्नाटक संगीतात मास्टर्स डिग्री घेतली. ड्रम आनी मृदुंग वाजोवपाक ते एक्सपर्ट आशिल्ले. कामा निमतान तांणी चडसो वेळ बंगळुरांत घालयलो. हालींच ते गोंयांत रावपाक आयिल्ले. संगीता खातीर आपली पुराय जीण ओंपिल्ले विलियम डिसोजा गोंयांत चड लोकांच्या संपर्कांत नाशिल्ले. पाश्चिमात्य संगीताच्या बळार देशांत आनी विदेशांत गोंयकारांचें नांव व्हड करपी हे पिळगेंतले हाताच्या बोटार मेजपा इतले संगीतकार सद्याक हयात आसात. Oh, I'm so happy that I have Rock Lazarus and Elvis Mascarenas who came to my place for my birthday. And right here, lush and green, with terrain and vegetables around here where people can really relish during the monsoons. So during the monsoons and this is a very good place for people to come here and take advantage of this greenery and use it as vegetables, and it's a great place. So lovely to be here during monsoons. And it's also my mother's birthday today. And so now I had a good day. And here we go. Here come.
Tam, takadim, आसगांव घरमोडतोड प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची अशें कलांगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी मागणी केली. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसगांव प्रकरणा विशीं गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले. ते उपरांत ह्या प्रकरणा विशीं स्पश्ट जातले. तशेंच ह्या प्रकरणात निलंबीत केल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक परतून नोकरेंत घेवचे आनी हे प्रकरण वेवस्थीतपणान हाताळून आगरवाडेकर फामिली सयत पुराय गोंयकारांक न्याय दिवचो अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. एक्शन जावना पूण ती एक्शन जावपाक जाय. मुख्यमंत्री दिल्ली गेला. वॉट एवर इज द थिंग ही वील कम एंड एड्रेस यू ऑल. हें जे काम आहा हें हायस्ट लेवलाचेर आहा. होम मिनिस्ट्रीचे अंडर DGP काम करता आनी ही इज द टॉप रँकींग पुलीस ऑफिसर हू हॅज टू गायड द पुलीस फोर्स. पूण हिंगा मातशें उलटें जाल्लें आहा आनी सगल्यांनी आमी कंडेम केला तें. अँड वी नीड टू see that justice is given for the people of Goa. It's not the justice only for that family. It's for the people of Goa. की अशें दुसरे फावटी जावचें न्हू म्हणून हेचेर न्याय जावपाक जाय. एक्शन घेवपी आमचो मुख्यमंत्रीन जें कितें बरोवन धाडलां, जें कितें लेटर बरोवन धाडलां आनी तेचेर जी कारवाई जातली ती दिल्लीसून जातली. ह्या प्रकरणान जो PI आहा त्या पुलीस स्टेशनाचो तेणें स्टेटमेंट आपलो रिटर्न दिल्लो आहा आनी ही स्टँड्स बाय हिज स्टेटमेंट अँड डायरेक्शन्स केम फ्रॉम द हायस्ट लेवल. सो ही सेइंग आय वर्कड एज पर द डायरेक्शन. नाव आय एम बीइंग सस्पेंडेड बिकॉज आय फॉलोड द डायरेक्शन फ्रॉम द हायस्ट रँकींग पुलीस ऑफिसर. सो नाव द डायरेक्शन्स आर गिवन बाय होम बाय द सेम ऑफिसर. सो सस्पेंड कोणाक केलो? जे ऑफिसराक सांगले तूं अशें कर आनी तेकाच सस्पेंड केलो. सो तेणें आपलो स्टेटमेंट दिला की आपल्याक हें डायरेक्शन दिल्लें त्या ऑफिसराक. सो त्या ऑफिसराक रिकॉल करपाची गरज आहा. जे हांवें तेतूंतय स्पश्टपणी सांगलां की रिकॉल तेका इमिडिएटली पयलीं होम मिनिस्ट्रीन व्हरोंक जाय थिंगा आनी हिंगासर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. जो कोण नेव ऑफिसर येतालो ऑर somebody else from the IAS cadre can do an investigation and give the report because we are going to ask it in the assembly. आल्मेदा नावाच्या बायलेक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर हाची बदली करून दक्षिण गोंय मुख्यालयात हाजेरी लावपाक सांगला. मजगती हे प्रकरण ताजें आसतनाच कोलवा पुलिशेच्या विरोधात आनीक एक बायलेन कागाळ नोंद केल्या. कोलवा पुलीस उपनिरीक्षकान आल्मेदा नावाच्या एका बायलेक मारपेट आणि बूट चाटपाक लावन छळणूक केल्ले प्रकरण ताजें आसतनाच कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर आणि हवालदार विकास शर्मा हांचेर आनीक एका बायलेची छळणूक करून तिचो मोबायल घेवन पयशे ना केल्ल्याची पोरणी खबर मुखार आयल्या. कोलवा आल्मेदा नावाचे बायलेक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर हांची बदली करून दक्षिण गोंय मुख्यालयात हाजेरी लावपाक सांगला. And something similar happened to me as well on 12th May when there was a slight family issue where the other person, he called the police and the police came in no time. Then the police of Kola police station, that is Vikas Sharma, he came along with 3 lady constable, a driver, and he came and as soon as I saw the police, I asked for help. I took my phone, I tried to call for someone. Before I could call and somebody, he just caught hold of my hand and he pulled away the phone. And in the phone, for my phone, I have a plastic cover. Behind the plastic cover, there was £100. There was a Bank of Baroda ATM card. There was one game card and 2 receipts of my health. So I asked him, I requested him, sir, please give my phone back. He said, no, I'm not going to give. I want you in the police station. After a while, again, I went towards his jeep. He said, I want to see you. I want to teach you a lesson. Anyways, you will come to pick the phone from the police station. I will see you how I can make you suffer. I will. And he threatened me like this. So this is what I went through because of the police constable Vikas Sharma. Along with those 3 police constables, there was a driver. And then the PSI, Vibhinav Shirodkar. सध्या गोंयभर चर्चेक आसा तें कोलवा पुलीस स्टेशन आनी कोलवा पुलीस स्टेशन चर्चेक येवपाचें कारण म्हळ्यार थंय आशिल्लो PSI विभिनव शिरोडकर. कांय दिसा फाटल्यान विभिनव शिरोडकरान एक जोडप्याक मारहाण केली आनी हें प्रकरण घडलें तें उतोड्डा एरियेक जें कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या एरिया भितर येना, ज्युडिशिक्शना भितर येना आनी तें वेर्णा ज्युडिशिक्शनाक पडटा.
आतां ही माराण जातकीर जे विनोद शिरोडकरान ताज्या एक दादल्याक माराण केली आनी ताका वाटावपाक आयिल्ली ताजी बायल ताजी घरकान्न तिकाय माराण केली आनी तिका आपले बूट चाटपाक लायले जाल्यार आपूण तुज्या घोवाक सोडटा. हें प्रकरण आमदार वेंजी वेगसा कडेन पावलें आनी ताणें हाजो बोवाळ केलो. ताजे नंतर ताणें 2 दिसांचो टायम दिलो की हाका सस्पेंड करचो, पूण अजून सस्पेंड ताजे पयलीं ताणें नांव सांगलें नाशिल्लें. काल ताणें SP सुनिता सावंत दक्षिण गोंयची SP आसा तिची भेट घेतली आनी ताजे नंतर ताणें तें प्रकरण सगळें सांगलें, सविस्तर सांगलें. ह्या मिटिंगे भितर SDPO संतोश देसाय आनी कोलवाचो पुलीस निरीक्षक हेय उपस्थित आशिल्ले आनी ताजे नंतर एक्शन सुरू जाली. सद्याची अपडेट म्हणल्यार SP सुनिता सावंतान DYSP संतोष देसायाक हाजो अपॉयंट केल्लो आसा, इन्क्वायरी ऑफिसर म्हूण अपॉयंट केल्लो आसा आनी विनोद शिरोडकराची ट्रान्सफर केल्ली आसा. इमिडिएट इफेक्टाक ताका दक्षिण गोंयच्या मुख्यालयांत रिपोर्ट करपाक लायिल्लो आसा. हें प्रकरण जाता थंय आसा आनी हें प्रकरण आज सकाळीं परत एक बायल तयार जाली. ही बायल आसा ती कोलवाची आनी ह्या बायलेचो आरोप आसा की तिका विनोद शिरोडकर आनी विकास शर्मा हे जे कोलवा पुलीस स्टेशनाक एटॅच आशिल्ले तांणी हॅरेसमेंट केल्लो आसा. तांणी तिचो मोबायल काडून व्हेल्लो आसा. तांणी त्या मोबायला भितर आशिल्ले $100 £100 आनी एक ATM कार्ड हें दिलें ना. त्याच बरोबर जेन्ना ती पुलीस स्टेशनार गेली की आपलो मोबायल दी म्हूण त्या टायमार हे दोगांयनी तिचे कडेन फावल लँग्वेज वापरली आनी मोबायल दिवपाक न्हयकार दिलो. मोबायल आपल्यालो स्वताचो मोबायल मेळोवपाक लागून ती कोर्टाक वचपाक पडलें आनी कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर तिका मोबायल पुलिसांक दिवचो पडलो. जेन्ना मोबायल दिलो तातूंत जे £100 आनीक ATM कार्ड आशिल्लें तें पुलिसां कडल्यान मेळना. त्याच बरोबर मोबायल तिजो जो आशिल्लो कंप्लीट फॉर्मॅट मारून पुलिसांनी दिल्लो आसा. ह्या बाबतीक हें प्रकरण जें घडलें तें 12 मेक घडलें. ताजे नंतर मोबायल सगळे रितसर कोर्टाची हें कारवाय जावन जेन्ना मोबायल मेळ्ळो ताजे नंतर रोखडीच ह्या बायलेन दक्षिण गोंयची SP सुनिता सावंत त्याच बरोबर DYSP आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाक विनोद शिरोडकराच्या अगेन्स्ट आनी विकास शर्मा ह्या हाजी दोगांच्या अगेन्स्ट कागाळ केल्ली. पूण ताजे अजून पर्यंत कांयच तिका न्याय मेळ्ळो ना. म्हणून आज ती परती वेंजी वेगसा कडेन गेली आनी ती जेन्ना कालचें प्रकरण पेपरांचेर आयलें तेन्ना ती आतां पेपरा मुखार येवन उलोवपाक लागली, TV मुखार जावं चॅनला मुखार येवन उलोवपाक लागली. दक्षिण गोंयच्यान भीमा पाटिला बरोबर गोमंतक TV खातीर हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.